आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केल्ले स्टेटमेंटाचो दाखल दीत गोंयानूय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्तेपासून 15 वर्सां पयस सोडचे अशें स्टेटमेंट हालींच मंत्री केल्ले दिगंबर कामतीन केला। 2027ची विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून भाजपान मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी काणकोणचे आमदार तशेंच सभापती रमेश तवरकार हांगा मंत्री केले। मुखाल्ले 2027चे वेंचणुकीत मडगांव धरून आशी कुशीकच्या मतदारसंघांचेर भाजपाचो दोळो आसा। ते खातीरूच भाजपान दिगंबर कामतीच्या गळ्यान मंत्री पदाची माळ घातला। पूण दिगंबर कामतीकूच 2027 भाजपा सत्तेर आयिल्ल्यान नाकाशी दिसता हें आमी सांगनात। हालींच मंत्री केल्ल्या दिगंबर कामतीन एका जाहीर कार्यावळीत तशें उलोवन दाखयला। आयकात दिगंबर कामतीन नेमके भाजपा विशीं कितें उलयलां ते। एक तळागाळांतल्यान काम करून निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता हे अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानतां। म्हणून हांव दामू बाबा कडेन मागतां की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें। म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें कोणे एकल्यान स्टेटमेंट केलो आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगलें कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, कसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है। अशे वातावरण दामू नायकान करचे अशा वातावरणाकडे मागता आणि काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।